नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या युट्यूब वाहिनीसान हा वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आता आयज आमगेलो उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कोंकणी परमळ हा कार्यक्रम हांव सूर केल्लो आणि आमगेल उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे अनेक उत्तम साधकांक हांगा भासाभास करून केन्ना 50वा एपिसोड येवन पावलो म्हण कळना. हो म्हाका मेळिल्ले की योगूची आज 50वा भाग विशेष भाग. तर आता हे विशेष व्यक्तीनं जाव का म्हणून मनांत आशिल्ले आणि आमगेल उत्तर कन्नड लोकाल बी मस्त मागणी त्या तरी दैव योग म्हणीत आज आमकां ते सोयरी मेळ्ळ्याची. एक परोपकारी मनुष्य, दानी मनुष्य, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, व्यावसायिक सर्व क्षेत्रांतू अति उत्तम कार्य करत सर्वांक चिरपरित अशी आशिले आमगेले कुमटाचे श्री मुरलीधर वी प्रभू सर. नमस्कार, तुमका हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. हांगेल एक सांचो परिचय हांव करून दिता आणि तदनंतर आम्ही तांगेल्या उलोव्या. हांगेल जन्म 1954 1954 अंतू कुमटान जालो. हांनी होन्नावरचे जानकी आणि विठ्ठल एस प्रभू हांगेल सुपुत्र. हांगेल प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण होन्नावरांत जाले. हांनी BSc आणि MSc मुंबई युनिव्हर्सिटींतू मुंबईन केले आणि तशीच त्यांनी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स केला. उत्तर कन्नडांतल्यान काजू बी एक्सपोर्ट करतले पहिले कंपनी म्हळ्यार सह्याद्री केशव ती हांगेली. तदनंतर मँगलोर केशव मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे 2 वर्ष त्यांनी प्रेसिडेंट आशिले. कर्नाटका केशव डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे डायरेक्टर म्हणून त्यांनी 10 वर्ष काम केलं. तसेच 1984 1984 अंतू अनुराधा हांगे बरोबर विवाह झालो. तांकां 2 धुवो, तेजस्वी आणि चैतन्य. दोघी जण बरे एज्युकेशन घेऊन तांगेल संसारांतू तांगेल कामांतू त्यांनी व्यस्त असायचे. अनेक शैक्षणिक धार्मिक संस्थेच्या कार्यांतू हांनी मेंबर असा, ट्रस्टी असा, उच्च स्थानार असाची. ते सांगल्यार म्हाका दिसता हांगा तांचो वेळ वतलो. त्या तरीक आम्ही आता तांगे लागी उलोवच्या सुरू करें. तुमकां अनेक पंत स्वागत. आता पहिले प्रश्न म्हळ्यार तुमगेल सानपण कशें आशिल्लें? नमस्कार. नमस्कार. वनिताक आनीक हे आयकतले पळयतले प्रेक्षकाक वीक्षकाक तुगेले प्रश्नाक उत्तर दिवचे फुडें तुका हांव एक प्रथम अभिनंदन करचें हांव इच्छा करता. कित्याक हे 50वे एपिसोड म्हणलें म्हळ्यार 49 पंत तूं आनी आज 50 वंता तूं आयल्या. हे 50 लोकां बद्दल रिसर्च केल्या, तांकां प्रश्न विचार केल्यार अशी करचें ना. तूं ताजे बद्दल रिसर्च केल्या, काम केल्या. कुमटा ताकून कोडयालाक येवंक न्हू हे करचें एक सामान्य काम न्ही. तूं एक गृहिणी जावन बहुशा तुगेले नात्र जायना फुडेंची तुवें काम करचें सुरू केलें. तूं म्हूण आज दिसना तो प्रश्न आयकलो जाल्यार एक गृहिणी जावन घरा कडेन घोवाली चिरडोवाली जबाबदारी तशीची प्राय जाल्ली माय आसा तुका. तेजो सोण पुरो तूं इतलें काम केलें कोंकणी खातीर आनी उत्तर कन्नडा परमळ भायरी वचकां म्हणपाक केलें. ताका तूं प्रथम जावन तुका हांव अभिनंदन करचें इच्छा करता. धन्यवाद. एक मस्त काम केलेली मनशान तागेल अनुभवान म्हाका एक जे सांगेल आस पळय ते म्हाका एक होड कसकी दिलेल्या म्हण केची प्रायत. ताची आनीक मुखारीक सांगची इच्छा करता ताजे तरी. तूं 50 सारी बहुशा तुका आनीक हें रब्बोवें म्हणून मना येवचें पुरो. म्हाका मना आसा की देवान तुका मदीं तुका सान एक आरोग्य समस्या जाली जाल्यार तू कांय भिन अशी हे पुरा काम केल्लें आसा. आनी हे 50 आशिल्लें तूं 100 व्हरका. कित्याक जाल्यार सांगता की जाल्यार 50च परमळ उत्तर कन्नडांत तूं आनी खंय जास्त आमगेले किंदा मेगेले किंदा मस्त साधन केलेले लोक मस्च्यान आसाचे. एक 100 परमळ तरी येवं हे दिशेन तुवें एक पावल दवरका म्हूण हांव हे संदर्भात विनंती करता. तुगेलो प्रश्न कसो आशिल्लो? सानपण कशें आशिल्लें म्हण. सानपण भारी चंद आशिल्लें जाल्यार सुंदर आशिल्लें. आत्ता पळयत आसतना प्रत्येक लोकांक आत्ता पळय आनीक सुंदर दिसता. सान आसतना केन्ना ओड जाताची म्हूण सांगता. कित्याक व्हडण्याक पुरा पवर उरता हातां भितर. तांणी कसलेंय केल्यार पुरायची हे करता. आमकां ओड जावका म्हूण सांगून आमकां गुत आसता चिरडवांक आवसू पळय तुका आतां लायता हें खा तूं कित्याक बेगी ओड जाता म्हूण सांग. तेन्ना जाल्यार तें आज पळयत आसतना भारी सुंदर दिसता. आमगेली एक जॉयंट फॅमिली. आमगेल्या घरांत 20-21 जन आशिल्ले.
म्हळ्यार म्हगेले बाप्पा सान बाप्पा तांगेले चेडूं ताजी बायरी तेन्ना म्हळ्यार स्कूल ना जाल्यार मावळे चेडूं तांणी पुराय येवन रातचे ते इतलो व्हड आमगेले आनी ताजी भायर आमगेले दायजी आमगेले घराच्या आजूबाजून आशिल्ले कुठे 50 जण आमी. सो आणि पहिला आताच्या म्हणजे आता रस पडली भितर टुरा वताच तशें न्ही आबा घरा येवचे तशें आशिल्लें देखून आमगेले एक क्रिकेट टीम आशिल्ली म्हणून सांगितलें. हय आमगेले घर 1 hour बंदरारी येद्राक शरावती न्हंय कळ्ळें मुखारी व्हड मैदान से पोर्ट एरिया. तुका आश्चर्य येवचें पुरो त्या टायमार म्हळ्यार 50-60 वर्सां फुडें तुगेलें मिरसांग तुगेलें खंयचें साखर आनीक मीठ पुरो बॉम्बे तकून येवचें हें तुमकां आजी आयकर सांगल्यार आमी काणीशी दिसतली. मीठ बी पुरो बॉम्बे तकून येवचें कळ्ळें. आनी हांगच्यान पुराची लाकूड बॅत टायल्स पुरो वचचें आनी आमगेली बंदरारी आंगडी अशें जावन आमकां कशें म्हळ्यार निसर्गा ओट्टू आनी जन कंडापटी पोर्ट म्हळ्यार पुराची जनत थंय गुजराती जनत आशिल्ले बायची जनत आशिल्ले केरळा तकून जनत आशिल्ले अशें जावन एक मिनी कसं म्हणटाचे एक समाज थंय आमकां पुरो लोकल मेळटा आशिल्ली. स्कूल लायफ बी भारी चंद आशिल्लें भारी स्कूल आमकां लायक आशिल्लें. आजी हांव कसं नाही जाल्लें आसल्यार ते आमकां स्कूलान मेळिल्लें एक शिक्षण तसो महान गुरू आशिल्ले. तांणी केल्लें काम आतां मस्त नांव उड घालता म्हाका पुरो नांव सांगचें जायना. RM कामत म्हूण आशिल्लो, SJ कामत म्हूण आशिल्लो, ND नायक आशिल्लो, RS शानबाग म्हूण आशिल्ले. हे पुरा तेन्ना आमकां तांगेलें इम्पोर्टन्स कळना पूण आजी कितें केलें हांव आज एक शिक्षण संस्थे भितर थोडें काम करता देखून तांगेले एक पात्र आतां म्हाका कळटा. अशें जावन आमकां पुरा जनाले हे आशिल्लें आंगडीन तूं संजय देवपूण आंगडी वचचें तितलें न्हय शेनवार दिवस कशें म्हळ्यार अर्द दीस स्कूल आयल तशी भायर थंय व्हड बजार कोण येताची जादू करतले हें कसं न्हय वाजयतले पुरो तांकां वचूं थंय वचूं पळोवचें आमगे तेन्ना चायल्डहूड म्हळ्यार एक नमुना कुतूहल उरता कसं करताचें म्हणून. अशें जावन आयची काल चेडूं म्हळ्यार एकूच तुका घरकणीक सीम घराची 4 वणती भितर उरताची ना आमी 4 वणती उरच्या किंवा भायरय जास्ती उरता आशिल्ली. अशें जावन एक मोस्ट फुलफिलींग चायल्डहूड म्हणून सांगितलें म्हगेलें. तशीच आनीक मागीर तुमी MSc हांगा मुंबय युनिव्हर्सिटी केलें म्हाका दिसता एक 50 वर्सां मागशी MSc थंय करना फुडें आनी वापस गांवां येतले हाता बोटार मेळचे तितले लोक ते तर तुमकां ती प्रेरणा कशी आयली? ताका हांव मुखारी इंटर सायन्स जायना फुडें म्हगेलो बापुल्यो बॉम्बे उरता आशिल्लो तो आपोवंक गेलो हाक्का हांव थंय मुखार व्हरून शिकयता म्हणून तागेले घरकणी रब्बून ओड जाल्लो हांव वडाला भितर 4 वर्स थंय उरलो हांव. म्हाका BSc जायना फुडें MSc करची विचार नाशिल्लो. म्हाका केमिकल टॅक्नॉलॉजी UDCT भितर बॉम्बे भितर केमिकल टॅक्नॉलॉजी B.Tech म्हणून डिग्री दिता आशिल्ली तें करचें विचार आशिल्लो. जाल्यार दैव संयोग म्हणटा पळय BSc भितर म्हगेलें तें मार्क्स 2 मार्क्स की 3 मार्क्स म्हाका कमी मेळ्ळे BSc भितर आनी म्हाका तें मेळना आनी कशें करचें MSc कंटिन्यू केलें. बॉम्बे भितर भारी लायफ भारी चंदाची मस्त लोकांले म्हाका हें मेळ्ळें. हांगच्यान वच केल्यार एक कोंकणी आनी कन्नड शिवाय दुसरी भाशा कळना. फर्स्ट डे म्हाका व्हरून बॉम्बेन बसयल्यार म्हाका कसान आकाशांतल्यान उदक आंगार घाल्लें की कसां म्हणून कळना इंग्लिशान जे उलयता 2 वर्सां शिकिल्ली तिकीची आनी बाकी आजी बाजू आशिल्ली मराठी उलयता जावं हिंदी उलयता खंयची भाशा कळना. त्या संदर्भात जाल्यार तेन्ना एक धैर्य दिता हांव बी शिकता म्हणलें तें आशिल्लें. ताजे किंत जास्ती म्हळ्यार म्हाका फूड तकून वच्चें पिशें मस्त आशिल्लें वच्चें एक हें आशिल्लें थंय एक मिड डे म्हणून एक इवनिंग येता आशिल्लें संजे वेळार दनपार संजे वेळार पेपर येता पळय मिड डे म्हणून तांतूं भितर बिजी बी म्हणून एक कॉलम येता एक सान एक कॉलम येता तो बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून एक फार्सी भारी म्हळ्यार आमी एक दिवस सोडचें ना तेगेलें बिजी बील कॉलम तितलो भारी इंट्रस्टींग सार्कास्टीक ह्युमरिस्टीक भारी बरयत आशिल्लो कळ्ळें. आनी तांतूं भितर एक कार्टुनिस्ट आशिल्लो कळ्ळें तेगेलें नांव आमगेलो कोंकणी मनीस तो मारियो मिरांडा म्हणून सांगून. मारियो मिरांडाल एक भारी प्रसिद्ध कार्टून आशिल्लो कसो म्हळ्यार इन बॉम्बे नोबडी वॉक्स एवरीबडी रन्स म्हणून सांगून तेन्ना बरयलें ताणें. आनी तेन्ना तशी आशिल्लें हांव सकाळीं उठून 7 घंटा वचून ट्रेनार वचून म्हगेलें योगेश्वरी कॉलेज आशिल्लें थंय वच केल्यार इतलो रश उरतलो सकाळीं 7:30 ताका रश वापस येवं केल्यार रश ते बॉम्बे ते आज न्हय बॉम्बेचे रश 60 वर्सां पयलीं धरून आशिल्लें. ते मारियो मिरांडाले कार्टून पळयसन म्हाका दिसलें ओ हें सम्मा
हे बॉम्बेन धांवल्यार मात्र जिखता. धांवडीचें जीवन म्हणटा पळय आमी, कळ्ळें? धांवडीचें जीवन हें म्हाका सांगिल्लें. आनी इट इज द सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. कोण ताकदवान आसा ताका मात्र हे बॉम्बेन सर्वायव जातात. शिवाय आमकां तसो लोकांक न्हय म्हणलें की म्हाका भावान ती गट्टी जाली आनी कशी मारियो मिरांडाले ते कार्टुना निमित्त भारी गट्टी जाली. आनी हांव तेच दिवस डिसायड केलें हें बॉम्बे म्हाका न्हय. ऑफकोर्स म्हाका एक उद्यमी जावका. कितें केलें हांव आमगेले कुटुंबांत पुरो लोक एक्सेप्ट म्हगेलो काका बॉम्बे आपोवंक गेल्लो तो एक कामार आशिल्लो सोळ्यारी, बाकी पुरो तांगेलो व्यापार करून आशिल्लो. सो आय शूड गो फॉर अ नेक्स्ट स्टेज. उद्यम कसो तरी करका म्हणून म्हगेलें हें आशिल्लें. आनी मेनली फॉर अ केमिकल इंडस्ट्री करका म्हणून आशिल्लें. ताचे खातीर हांव कसो डिसायड केलें की म्हळ्यार MSc परीक्षा जाली तशी आयलो परत आनी 3 वर्सां नंतर मार्क्स कार्ड घेवचे गेला बॉम्बे. नाही तुम्ही कोर्स केले का? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कुमटा येना पळय हुबळींत आशिल्लो तो कोर्स. इंडस्ट्री करता म्हूण करना पळय त्या कोर्सा भितर एक्सेप्ट ऑल आवर इंजिनियर्स एक्सेप्ट मी. म्हाका ताणें सिलेक्ट केल्लें कितें केलें तूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां म्हण नाल्यार एक मिनिमम क्वॉलिफिकेशन वॉज इंजिनियरींग. पण आय वॉज द ओनली वन सिलेक्टेड फॉर दॅट कोर्स अपार्ट फ्रॉम इंजिनियर्स. बरो ते कशी जावं तुम्ही ह्याच्या देखील कुमटेचे आमकां एक बरो हे मेळ्ळा. आता तुम्ही कुमटेंतले कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टाचे ट्रस्टी बी वे आणि 30 वर्ष जाले सेक्रेटरी आसाचे. कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट आमगेले कर्नाटकान तू एक बरे नाव घेतिल्ले शैक्षणिक संस्था. ते इतलं पावच्याक सर्व मेंबर सर्व तुमगेले ट्रस्ट एक हात उरता. पण साधारण आम्ही हांव कुमटेची उरच्या देखून मस्त अशी शिकील नाशिल्ल्या लोकांना मुरलेणार शाळा म्हणचे. त्या खातीर तुम्ही मस्त त्रास घेतला प्रयत्न केला म्हणून गुत आसा. तर तुमगेल कसो प्रयत्न आशिल्लो ह्या शाळेक? तुका सांगल्यार आश्चर्य दिसतलें. हांवें कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट हांव सुरू केलेलें न्हय. कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट सिताराम नायक माम हांनी आनी ते प्रारंभ करचे वेळार म्हाका कसलें गुत्तू बी ना. हांनी आनी आमगेले बाकी 2-4 ट्रस्टीज तांणी मेळून हांगा कॉन्व्हेंट एज्युकेशन आसा. आमगेले भारतीय संस्कृती आदाराचेर एक शिक्षण दिवची संस्था ना आसा आनी बाकी व्हड संस्था आसाची जाल्यार ते आजी एडेड इन्स्टिट्यूशन जावन सरकाराल कंट्रोलान आसा. जे प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आमी करका म्हणलें तांगेले उद्देशान आनी तांगे इतलें उलोवंक येते आशिल्लें. हांव त्या वेळार रोटरींत आशिल्लो आनी रोटरी नंतर 89 to 92 हांव कॅनरा कॉलेज सोसायटीच्या गव्हर्निंग बॉडीन भितर मेंबर बी आशिल्लो. हांव 3 वर्स थंय पयलें फस्ट एज्युकेशन म्हाका एक्सपोजर मेळ्ळें कॅनरा कॉलेज सोसायटी भितर. म्हगेले दोस्त पुरो आशिल्ले दासा शानबाग, उदय प्रभू, नागेश शानबाग हांनी सांगलें मुरली तूं एक येव करें. कसन तें म्हाका गुत ना ना तूं एक आमकां एज्युकेशन स्टार्ट करपाची आमी येवका. व्हड व्हड लोक आसा ना हांव कसां करचें आसा म्हाका बिजनेस आसा जायत म्हणून सांगून हांवें एक्सेप्ट करून आय वॉज वन ऑफ द इनिशियल ट्रस्टीसां भितर हांव एकलो. तें कशें म्हळ्यार कर्मधर्म सहयोग म्हळ्यार इनिशियली म्हाका हांव सेक्रेटरी कृष्णा भटमा म्हूण आशिल्लो. तो बारीक काम करलें तेन्ना पापा. ताजे नंतर म्हाका जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून दवरलें. खंयची एक कारणा खातीर 2 वर्सां की 3 वर्सां कृष्णा भटमा म्हणून राजनाम दिलो. राजनाम दिले तशी हे पद म्हगेले गळ्या पडलें. अशी जावन बाय एक्सिडंट हांव कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टांत आयिल्लो. जेव्हा कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट इतलो व्हड केल्लें हांव केल्लें म्हूण हांव केन्ना सांगना. आनी आज कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टाक कसलें नांव मेळ्ळें आसतरी म्हगेले किंताची म्हगेले म्हाका मस्त आमगेले ट्रस्टीसान केलेलीं कामां. ताजे भायर आमगेले टिचर्सान केल्लीं कामां कळ्ळें. आमगेले तुगूत आसा सुमा प्रभू ती खंयची ना म्हणून काम करता म्हणून मस्त आमगेले टिचर्स. तसले एक 8-10 टिचर्स आसा तेंगेले. तांकां आमी दिवची तांकां येना. तांणी मस्त काम करून आज एक संस्था एक व्हड स्थानार पाविल्ली आसतरी ते अनेक तांचो विशेष म्हळ्यार आतां मस्त जाण म्हणटाची आमी शिक्षणा बरशी संस्कार दिताची म्हणून सांगून आमगेले मस्त लोक सांगता जाल्यार आमगेले कन्सेप्ट तशी ना. आमी संस्कार दिताची. शिक्षण एक संस्काराचे भाग म्हणून ते दॅट इज द मूल कन्सेप्टा भितरच आमी चेंजीस केले. आमी दिवचे आमी संस्कार दिले म्हणजे शिक्षण ऑटोमॅटिकली येता. ते आमी ह्या पुरा सान प्रयोग करून आनी अत्यंत निष्ठावंत आमगेले टिचर्स आनी आमगेले ट्रस्टीज पुराय ओट्ट जावन आमी काम केलें देखून आज एक हाजेर लेवल आयल्या. सो द क्रेडिट गोस ऑल टू देम. आय एम जस्ट ताजे एक मुखवाड मुखार दाखोवचे एक व्यक्ती म्हणून इतलें सांगीत इतलेंच. आतां कुमटान तूं कोंकणी विशय शाळे शिकोवच्या विचाक
तुम्ही कारण म्हणून ना ते एक हांव आयकल्लें. तर ताच नंतर तुम्ही आतां विश्व कोंकणी केंद्राची बी ट्रस्टी आसाची. तर तुमकां उत्तर कन्नडा दक्षिण कन्नडा दोन्ही कडेन कोंकणी बद्दलचे कुठून माहिती असा संपर्क आयला. तर तुमकां कसं दिसता ताच्या बद्दल? म्हगेलो धंदो काही हांवें केमिकल इंडस्ट्री सुरू करता म्हूण केल्ली जाय न्ही. खंयची एक रितीन काजूबी इंडस्ट्रींत येवं पावलो. कित्याक म्हगेल्या अन्नाक म्हळ्यार बापाक काजूबी धंदो आशिल्लो, व्यार करता आशिल्लो. आमी इंडस्ट्री करता म्हूण आशिल्लें, इंडस्ट्री येवं पावलो. आनी पयले 10 वर्सां हांव कसले खंयचे सोशल फिल्डांतू ना. रायट फ्रॉम 76 to 89 13 वर्स पसून हांव खंयच्यातू फिल्डांतू ना आशिल्लो. म्हगेली इंडस्ट्री मात्र हांव पळयत आशिल्लो. ताज नंतर म्हाका अशें मूळ जावं सावथ कॅनरा बरशी व्हड हांगा काजूबी इंडस्ट्री मेन आशिल्ली सावथ कॅनरा आशिल्ली. हांगेलो संपर्क आशिल्लो. म्हगेल्या धंद्या खातीर तांगेलो पुरो संपर्क आशिल्लो. अशें जावन म्हाका हांगचे दक्षिण कन्नडा संपर्क केले. दक्षिण कन्नडा संपर्क केले तेन्ना भोवशे हे 90सांतू जेव्हा 2000 इसवी भितर लागीं त्या वेळार डॉक्टर मोहन पै माम हांगेलो संपर्क जालो. आनी तुगूत आसा ताणें कोंकणी खातीर कितले कोंकणी शिक्षणांतू आज आईल आसल्यारी हाडील आसल्यारी ताजी मागशी डॉक्टर मोहन पै हात मस्त तागेले प्रयत्न खंडापेटी सरकारा बरोवची प्रयत्न करची पुरो ताणें काम केलें. सो आमगेले एक संस्था आशिल्लो कसो म्हळ्यार कर्नाटका लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी असोसिएशन म्हूण आशिल्लें. के पै माम अध्यक्ष आशिल्लो. डॉक्टर नायक मामू आशिल्लो, तो सेक्रेटरी आशिल्लो. सो म्हाका बी ते संस्थे भितर ताणें मेळोवन घेतलें. ताजे खातीर केन्ना हांव ते संस्थे आसा आनी भाशेचेर म्हाका पयलो मोग आशिल्लो. आमगेली भाशा आमी सोडचे ना. पण भाशा आनी संस्कृती ही एकमेका सोडना. आमगेली अस्मिता आमगेल्या भाशेन आसा. आज आमगेली भाशा सोडली म्हळ्यार आमगेली एक देहाचे अर्ध भाग गेलेली ना म्हणूची. भाश ना अशी शक्य ना. आमगेल म्हळ्यार आमगेलपण उरका म्हणजे भाशा जावं. सो भाशेचेर पयलो मोग आशिल्लोची. वाचचें आशिल्लें, कन्नडा वता आशिल्लो, इंग्लिशान वता आशिल्लो, जाल्यारची कोंकण्यान म्हाका वाचचें जायना म्हणून बेजार बी आशिल्लो म्हाका तेन्ना. ताचे खातीर ताणें केन्ना हें थर्ड लँग्वेज म्हणून शिकोवचें हाडली की एज ए थंय ऑफिस बेरर आनी एज ए एक कोंकणी मोगी म्हाका हाड अशी उपाय येवना. सो आमी ताजे खातीर हाडलें. जाल्यार जनरल स्पंदन तितलें नाशिल्लें. आमगेले हेज्यान कसं म्हळ्यार कोंकणी म्हाका कसं करता, कोंकणी म्हगेलें कोंकणी हांव भाश शिकल्यार म्हगेलें पोट भरतवें हे पुरा मस्त्यान म्हणटा आशिल्लें. पण आज एकच आमी दवरलें. इतल्यान एक आश्चर्य म्हळ्यार तुका 1-2 वर्सां कन्नड भाशेचे सुद्दां चेडूं येवन आमी कोंकणी शिकताची. आनी ताणें दिल्ली जवाब गुत्सवा ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹೊಡ್ಡ ಜನ ಅಸची हांव बी होड जावं कपाल्याक म्हूण म्हाका म्हूण आमगेले कोंकणी लोकां तेना ते विपर्य आसता का उरो पण आज वरकी आमी ते चोल हाडल्या. तशीच आता तुमकां फरक कसो दिसता हांगचे लोक कोंकणी खातीर दक्षिण कन्नड लोक कशी काम करताची, उत्तर कन्नडा कशी काम अशी तुम्ही दोन्ही कणी पळयल्या, दोन्ही कणच्या लोकांक पळयल्या तर ते कसो फरक दिसतोय. कोंकणी म्हणणे तुका जनरली सांगकेलें रे म्हाका एक आतां 4 दशक 4 डिकेड्स दवरलो दक्षिण कन्नड आनी उत्तर कन्नडाचे एक जनालयाक संपर्क आसा. एक शब्दान सांगकेलें जाल्यार ताणें आमगेल्या कितें मस्त क्रियाशील मोस्ट एक्टीव ताका एक जोक बी सांगताची कसो म्हळ्यार आमी केन्ना गोंयांत कोण धांवन आयिल्ले जेन्ना आमी धांवन आयिल्ले तेन्ना फस्ट आमी आयिल्ले जेन्ना कुमटा राबले कळ्ळें. आतां कसं पळय गाय चर्चा गेले तेन्ना कसं आसा खंय ग्रीन पास्चर्स आसा थंय राबताची कळ्ळें ना आशिल्लो मुखार धांवता. सो आनी दक्षिण कन्नडाचे आनी झोर मुखार धांवन आयिल्ले आमकां थंय वी वेर कोजी आमकां मेळ्ळें थंय राबले पुरो गेल्ले म्हूण सांग हे जोकाक विशय तशीच भारी क्रियाशील लोक हांगचे कंपॅरिजन हांव सांगचें गेल्यार तुका अर्ध घंटे जावं म्हाका हें कसलें म्हूण सांगू न्हू जाल्यार तांकां हांव नमस्कार करता. हांव आज एक उद्यमी जावं हांव कसलेंय जाल्लें आसल्यार ताजी क्रेडीट म्हगेलें पुरो हांगा आशिल्ले गुरूंक वता दक्षिण कन्नडाचे. म्हगेलें पयलीं प्रथम हांव इंडस्ट्री प्रारंभ करताले माधवराय प्रभू म्हूण आशिल्लो माधवराय प्रभू मामू म्हगेले गुरू म्हाका तांगेले भावाक ताचे जास्त ताणें प्रीत दाखोवंक न्हू आमगेले उद्यम करताले हांव कसं जालें म्हूण ताजे नट्स एंड बोल्ट्स कशी करचें कसं करतना हें पुरो सांगू न्हू
तागेले घरकडेन रावचें आशिल्लें म्हाका थंय व्हरून व्हरता आशिल्लो आनी ताणें पुरो शिकयलें हांव आज कसलें आसलें रे मादराय प्रमाण म्हणून सांगता ताणें म्हाका कसलें दिती खूब आशिल्लें तें पुरा ताजे नंतर मस्त मस्त जेन्ना हांवें हें पळयलें कसलें एक एथिकल बिजनेस म्हळ्यार कशें करता म्हणून पळयलें आमगेलें सदानंद प्रभू मामू आशिल्लें ताणें म्हाका एथिकल बिजनेस म्हळ्यार कसो न्हय म्हणलें म्हाका पार्ट ताणें सांगिल्लो आतां वामन कामत माम म्हूण आसा हांगा वेदव्यास कामात आसतना तेगेलो आनू एक फॅक्टरी आमी बिजनेस केलो आसतना मस्त कश्ट ताची ते कश्ट आसलेली कशी सैसूं घेवन आमी मुखार वचका आनी मुखार उजवाड आसराय म्हणटा आशिल्लो तो केन्ना आज कश्ट उरच्या पोवसा मुखार उजवाड आसराय तुमी मुखार पावल घालचे भिचाना रे म्हणून सांगतील आजी ताका सकाळ वचून मेळ नायलो ताका पांय पूण आयलो तसले हेजेन आशिल्लें मस्त मस्त जाणां म्हाका हेल्प केलें तुका कोंकणी अनेक मित्र वॉल्टर डिसोजा आशिल्लो तो म्हळ्यार इतले सुंदर उलयत आशिल्लो कळ्ळें तुका आर्टिकुलेशन कसलें एक सांगलें आमगेले एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आशिल्लो तो मँगलोर कॅश्मीरचो त्यानंतर कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कावन्सिलाचो चेअरमन जालो आर्टिकुलेशन म्हळ्यार कशी करता म्हणून कोणाला एक प्रेझेंटेशन कशी कितलें सुंदर कितलें संघटन कशें करचें म्हणून हें पुरा एक एक गूण हांव थोडो शिकवत गेलो हांव कसलें साधन केलें ना तांगेले गूण तांकां कशें आसा म्हणून सांगून पळयलें नंतर नेक्स्ट तुका सांगलें बस्ती वामन शेणै मामू म्हळ्यार हांव 2000 इसवीन दिसता ताणें रिटायर जावन एक पंत आयलो कुमटांत तूं वेंकटरमण देवस्थाना म्हळ्यार एक मिटींग आपयलें आमी कोंकणी परिशदांत काम करता सुरू केलें मात्र एक मिटींग आपयलें तो आपयला आमकां पुरो आमी गेले तागेले कसकी भोंवडी कोंकणी भोंवडी म्हणून कसकी कार्यक्रम केल्ले म्हाका समोड आसना कसकी पण तागेले ते हांव सांगलें क्रियाशील ते एक्टिवनेस अशी करका हें करचें आसा म्हळ्यार ए मॅन विथ ए विजन and a firm belief in that vision कळ्ळें तातूंत भितर आपूण तें करूं शुद्ध म्हणलें त्या एक तागेलें म्हणलें दॅट वॉज अ लव एट फर्स्ट सायट म्हणटा पळय हो ह्या मनशाला जाव येता बाबा आय बिकेम ए फॅन ऑफ हिम तागेलें एक फॅन पण ताणें म्हाका कसलो एक मोग दिलो म्हळ्यार म्हाका हे संस्थे हाडिल्ले ताणें ताजे नंतर प्रत्येक पण खंय ताणें म्हयन्याक पण फोन करता आशिल्लो कशें आसा तूं मुरली म्हणून इतलेंच आनी काय ना मुरली कशें आसा की कुमटा आतां कोण खंय कारवार वचचें गोवा वचचें आसल्यार एक फोन करता मुरली तूं फाय आसकी कितें असलें म्हाका येवन मेळका तुवें नाल्यार हांव येवन तुका मेळटा कसलें प्रीत मी गेल्यार कसो आसा म्हणून मागूत ना गेले री तांणी दाखयलें प्रीत भोवशे ताणें प्रत्येक गांवांत अशी जनाक उट्ट केल्लें एक नेटवर्कींग करून आज इतलो व्हड एक साम्राज्य ताणें बांदिल्लें आसल्यार तें द क्रेडीट गोज टू बस्ती वामन शेणै मामू बारी हांगेलें म्हळ्यार हे पुरो हांव तुका दक्षिण कन्नडाचें वर्णन कित्याक करता अशें म्हळ्यार आनी पुराय ताजे नंतर हांवें तुका डॉक्टर मोहन पै मामाला सांगलें कितलें काम आजीक करता तो आतां पयलीं सुद्दां येवन स्कुला येवन हे प्रायमरी सुद्दां येवन स्कुला येवन कोंकणी शिकता लोकांक बॅग दिवन वत कोंकणीचेर कितलें प्रीत पळय कळ्ळें अशें आत्तां नंदगोपाल शेणै माम आमकां बस्ती वामन शेणै मामा नंतर दिसता आशिल्लें कोण बाबा हें इतलो व्हडें कोण व्हरता कोण ही पालकी होमची कोण हें म्हूण सांगून गेले रे नंदगोपाल शेणै माम हेज कसल काम करता विथ ऑल पॅशन तेगेले डेडिकेशन एब्सोल्युटली ग्रेट सो हे संस्थे म्हळ्यार हांवें कितलें सांगचें हांगेलें वर्णन न्ही दक्षिण कन्नड आनी उत्तर कन्नड आमगेले थोडे क्रियाशीलता आमगेले कमी आसा कळ्ळें आमकां आमगेले मातयेचेरी आमगेले नलाचेरी मोग कमी तांकां जास्ती म्हणून आमगेले गांव सोडून आमी बॉम्बे गेले रे बॉम्बेंत आमगेले लोक आसात दक्षिण कन्नडा लोक आसात थंय तितले लोक आमगेले क्रियाशील उरतात आमगेले गांवांत मात्र उरना आमगेले गांवांत इंडस्ट्री कितें म्हणल्यार मस्त कारण आसा आमगेले 80% फॉरेस्ट आसा जनसंख्याचे अर्ध आसा दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्टाचो ते पर मस्त कारण आसा त्या नाका जाल्यार क्रियाशीलते भितर तांगेले मुखारी ना म्हूण बाकी कसलें डिफरन्स ना की एकच सोर्सां तुका आयिल्ली जन आमी आमगेले जिन्सा भितर कसलें फरक ना अनेक तुका उदाहरण विचार म्हळ्यार आमगेले प्रदीप पै आमगेले भटकळचो जाल्यार आज तो दक्षिण कन्नडा भितर एकदम अग्रपंक्ती भितर आसा तांगेले इंडस्ट्रियल भितर अग्रपंक्ती आसा आमगेले उत्तर कन्नडाचे लोक केल्यार दक्षिण कन्नडा येवीत न्हय कसलें डिफरन्स ना आमी बेगीन क्रियाशील जाल्ले री आमी खंडीत आमी तांगेले समसम राबीत अशें म्हूण दिसता की तांगेले कडच्यान मस्त म्हाका मेळ्ळें तें हांव एक्सप्रेस करचें इच्छ केलें तुका आता तुम्ही एक 2-3 क्वेश्चन आन्सर करताले की हांव काय व्हड केलें ना म्हणटाची आता तुमकां हांगा गोकर्ण महाबळेश्वर देवस्थानाक एक्सपर्ट मेंबर म्हणून सुप्रीम कोर्टान नियुक्ती केली ते कसले नाशी काय सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करना
ते कशी झाले? तुगेले ताजे पयलीं सांगलें हांव उतर दिता तुका. हांव कसं नाही केलं ना म्हळ्यार हांव खंयचे हांव जावं म्हूण केलेली न्ही. इंडस्ट्री हांव म्हाका करचें आशिल्ली इंडस्ट्री म्हाका करचें जाय न्ही. कसकी रितीन हांव दुसरी इंडस्ट्री पावलो. ट्रस्ट कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट हांव न्ही म्हाका आपोवन व्हेल्लें आनी सेक्रेटरीशीप मेल गळ्याक पडिल्ली. आतां खंयचेचे अनेक गोशालेचे थंय चलयत आसा. गोशाले ती म्हाका कसलेंय गुत नाशिल्लें. म्हाका खाण घेवन ते थंय दवरिल्लें. गोकर्ण टेम्पलाचें तें कसं म्हळ्यार त्या टेम्पलाचे ओनरशीप डिस्प्यूटां आसा. ते एक मठाक आसा की सरकार की म्हणून कोर्टांत केस चलत आसा मस्त. सुप्रीम कोर्टा पाविल्लें तें. सुप्रीम कोर्टा पाविल्लें तेन्ना सरकार गेलें की म्हळ्यार एक मठ हातां भितर दिवचें ना ते एक इंडिपेंडंट कमिटी हातां भितर दिवका म्हूण सांगून सुप्रीम कोर्टान डिसिजन करून जस्टीस कृष्णा म्हणून सांगून कृष्णा कमिशन बारी फेमस आसा. जस्टीस कृष्णा रिटायर्ड जस्टीस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तागेल्या हातांत दिवन एक कमिटी अपॉइंट केली. कमिटी भितर एक DC असिस्टंट कमिशनर आनीक SP हे गव्हर्मेंट मेंबर आनी बाकी 4 जाणां, 2 वैदीक लोक आनी एकलो आगमशास्त्र निपुण आनी एक जस्ट मे बी मॅनेजमेंट म्हणून सांगून म्हाका सुप्रीम कोर्टान म्हळ्यार स्टेट गव्हर्मेंट रिकमेंड करता. सुप्रीम कोर्टान फायनल स्टेट गव्हर्मेंट रिकमेंडेशन करता जाल्यार मेगेल नांव गेलें. हांव खंयी आज वरकीक गोकर्ण म्हण न्ही हांव खंयी आज वरी खंयचे अर्जी घालना, खंयचे इलेक्शनां राबिल्ला. आज वरी हांव खंयचे इलेक्शनां भविश्या देवाक मन नाशिल्लें की म्हाका थंय दी म्हूण. आनी हांव तुका भारी म्हळ्यार कसो म्हण भारी हाज्यान सांगच्या इच्छा करता. प्रथम कोंकणी मनुष्य थंय देवस्थानाक अपॉइंट जाल्लो आनी मेगेल कुलदेव बी ईश्वरू. मेगेल कुलदेव ईश्वरू ते ईश्वराल सेव करच्या का भविश्या भगवान कानाचे तूं हांगे बस एक थोडे दिवस म्हणून जालें मेगेल ते टर्म 3 वर्स जालें. सरकार चेंज जालें आतां दुसरे जाणां आयल्याची. पण म्हाका एक मस्त अनुभव दिलो गोकर्णा भितर. कशी म्हळ्यार इतलो बाकी अनुभव आशिल्ले आसा की देवस्थानां कशी मॅनेजमेंट करताची म्हण कांय गुत नाशिल्लें. देवस्थानां मॅनेजमेंट करचे मस्त अनुभव मेळ्ळो. आनी आमी वयल्यान शिवरात्री वेळार समुद्र आरती म्हणून सुरू केलें. गंगा आरती कशी करताची गंगेरी तशी हांगा समुद्र आरती करता. किंवा एक मॅसेज शूड गो टू द पब्लीक की समुद्र मस्त प्लास्टीक तें कोण भारी वायट करता. खंडापटी टुरिस्ट येताची वायट करता तें एक आमी ऍड केलें. हे 3 वर्सां भितर तें काम केलें आमी केलें. अशें खंयचे संस्थे भितर हांव एप्लिकेशन घालना, हांव जावन गेलो ना. अशें दॅट सर मेल क्रायटेरिया हांवें स्टार्ट करून हांवें मुखार पावयला तरी हांव सांगितलें हांवें केल्लें म्हणून. देवान म्हाका एक अवकाश दिला म्हणून सांगता. तेच खंयचे एक बरे कामाक दैवी हे जाव का तशी तुमकां ते मेळत गेले आनी तुमी ह्या स्थानार पावल्या. आतां भगवद्गीता अभ्यासाची बी अभियानान तुमी अगदी सक्रिय जावन करता आसाची आमी पळयत आसाची. तर ते केन्ना सुरू केलें साधारण? ती बी अनेक काणीची म्हूण सांगिता. भगवद्गीता अभियान तुमकां तसा स्वर्णवल्ली संस्थानाच्या तांणी स्वाम्यान प्रारंभ केल्या. भगवद्गीता ही हांव तेजे बद्दल सांगता म्हणना. भगवद्गीता म्हळ्यार एक आमगेलें जीवन एक मॅन्युअल. तें आमी जीवन कशें कर का म्हणलें एक मॅन्युअल. सो स्वाम्यान कसं केलें की म्हळ्यार आज समाजा भितर मस्त विकृत जाती आसाची हाका आमगेलें मन ना कारण. मन आमगेलें समा आमगेलें कंट्रोल आशिल्लें आसल्यार आमी सुकृती कडेन गेल्यार हें पुरो जायना. हें कर केलें हाका कसं जावं म्हळ्यार ताका एक 11 ग्रंथ म्हणटाची धार्मीक ताका कसलें हाका भगवद्गीताची आनी मस्त कसं जावं कोणा भगवद्गीता आसल्यार पुरो म्हणून. भगवद्गीते बद्दल महात्मा गांधीन सांगलें आपणा भारी कश्ट येयले तेन्ना जिवना भितर आपण कसं पळय भगवद्गीता म्हणून सांगून. कारण आयन्स्टायनान सांगलें मागीर रिसर्चाक प्रेरणा कसं की म्हळ्यार भगवद्गीतान. गंगाधर लोकमान्य तिलकान ताजे बद्दल कॉमेंट्री बरयल्या. कळ्ळें अशें जावन कोणाकची भगवद्गीता खंयचे एक पेज काण पळय तूं आज म्हळ्यार मेगेल कसं समस्या आसा ताका एक आज परिहार मेळटा. बिकॉज इट इज नथींग बट ते एक सायकोलॉजी. कळ्ळें मस्त जगा भितर व्हडलो सायकोलॉजिस्ट आसा खंय ताणें तागेले चेंबरा भितर व्हड भगवद्गीता हेजो कृष्णान उपदेश करचे पोट घाला की तो म्हणटा की हो मेगेलो प्रथम गुरू. म्हाका तो नांव कोण विसरलें पण हो मेगेलो प्रथम गुरू म्हणटा की तें आमी चेडवांक दिवका म्हणून गेले आमगेलो उद्देश. चेडवांक आज भगवद्गीते मेळका म्हणले तरी तुका आश्चर्य जावचा पुरो. एक वर्साक आमी हें करता 2 महिने 3 महिने गीता जयंतीचे 2 महिने पयलीं करताची. हे टायमार उत्तर कन्नड जिल्ल्या भितर 800 ते 1000 केंद्रांत आमी भगवद्गीताचे अभियान करताचे. एक वार पासून भगवद्गीता आज उत्तर कन्नडा भितर कमीत कमी म्हळ्यार
एक 15-20 चेडूं तरी आसाची 700 श्लोक 18 अध्याय 36 श्लोक बाय पाठ आशिल्ले आयची चेडूं आसाची कळ्ळें अनेक सान एक घटना सांगचे इच्छ करता त्याचे परिणाम कितें जाता म्हणून आमी प्रति वर्स कारवार सब जैला वताची जैला वचून स्वामी सांगताचे की तुमी वचून थंय सांगता तांकां कितें केलें आज ही तांणी येयल्यार आमगेले नमुनोची जैल कसं जालें की म्हळ्यार तांगेलें मन सुदारण जावन परत तांणी मुख्य वाहिनी येवका म्हणले बद्दल उद्देश उरता सो आमी थंय सांगता म्हणून थंय आमी ह्या वर्स बी वचचे पडून गेले प्रति वर्स वता जैला वचचे भाग्य म्हाका मेळ्ळें स्वाम्याला अनुग्रहान जैला वचचे भाग्य मेळ्ळें आमी वता थंय वतना पूण ह्या वर्स गेले आमकां अधिकारी एक पण सहकार्य जावंक पडटा एक पण दिनाचे आपल्याला भारी सहकार दिले त्यांनी आणि आम्ही कार्यक्रम केलो हांव सांगलें आमी अशें आयले भगवद्गीता कितें म्हणून सांगून गणेश भट म्हणून मागीर आमगेले उपन्यास करत होतो हांव उपन्यास करना तो उपन्यास करता आनी उपन्यास केलो त्यानंतर आमी आरती करताची देवा पूजा करून एक सान आरती करून थंय आशिल्ल्या लोकांक देवाला प्रसाद म्हणून एक आमी फ्रूट वांटताची फळ दिता तांकां हे पण मुखार एकलो भारी एक धांडीक मनुष्य बसून आशिल्लो जैलान जैलांत एक 80-100 लोकांक बसयताची एक म्हणटा थंय आजी बाजून पुरा पोलीस हाडून उरपाचें नाल्यार आमी सोडली ती वापस येवं ना तेन्ना जाल्ल्या दिवस जाल्यार आमी वापस आयले थंय एकलो आमगेलो कोंकणी मनुष्य आसा भितरी जे अधिकारी तो म्हाका दुसरे दिवस फोन करता हे वर्स जाल्लें पयलीं डिसेंबरा भितर फोन करता आनी मुरलेणा तूं कसल मोडी केली तुवें तांकां म्हणून अरे कसं मरे हांव कसं गेला तूं पळय न्हय पळय तुगेले एकलो बसून आशिल्लो दांडीक बसून आशिल्लो ताका गडी पार करता काय म्हणजे तो कॉपल डिस्ट्रिक्टर आशिल्लो म्हणजे त्या डिस्ट्रिक्टान तूं अनवॉन्टेड एलिमेंट्स आसल्यार काणगेन दुसरो डिस्ट्रिक्ट गडी पार करून हांगा ताका थंय आमी बसयले आनी तूं कसं केलें हांव फल घेतलेशें म्हाका पांय पडलो गणेश भट्टाक पांय पडून गेलो म्हूण तागेले जेलरा पांय पडना तो म्हणलो तो रात्रभर सांगता आशिल्लो काय असल कार्यक्रम तुमी कर का हें कित्याक करना तुमी भगवद्गीता आसवे हांव म्हाका वाच का म्हूण रात्री आपूण सोदून ताका भगवद्गीता आसता गेले भगवद्गीता ग्रंथ व्हडलो आसा तांकां जेला भितर पुरा इवन फोटोज घाले तांणी भगवद्गीते मागीर गांधीजी सेईंग्स आंबेडकरालें पुरा घालें आनी तागेले बिहेवियर मरे मस्त चेंज जावंक गेलें काल पासून ताका आमकां कंट्रोल करचे त्रास आशिल्लो आज तो भारी सॉफ्ट दिसता एक मनशाच्या हाचेर कारागृहां भितर बंदी जावन आशिल्ल्याचेर इतलो परिणाम जाता म्हण जाल्यार आमकां दिसलें हांव इतलो वर्स दोन स्वाम्याले सांगेल निमित्त आमी केले काम सार्थक जालें म्हूण सांग कितले अख्खा कर्नाटकान जाता उत्तर कन्नडा न्हय उत्तर कन्नडाचे अभियानाचे म्हाका एक अध्यक्ष म्हणून स्वाम्यान आपोवन हांव पयला कार्यकर्ता म्हणून काम करता 2007 प्रारंभ केलें मे बी 2012-13 म्हाका स्वाम्यान सांगलें ना न्यू ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು उत्तर कन्नड अभियानाचे म्हणून सांगलें स्वाम्यान सांगिल्लो आनी कसं करचें हांव जाल्लो थंय बी हांव म्हाका जावंक म्हणून गेली न्हय ही भगवद्गीता अभियानाची काणी आता त्यावेळी तुम्ही उलयत सांगिल्ले तशी अमृतधारा गोशाला कुमटांतू तुम्ही प्रेसिडेंट आसाचे सांग हे बी योगायोगानची जाल्यार ते थंयचे कार्य कशी चलता साधारण गौरव खंयचे नमुने आसाची गोशाला एक न्हय ती एक गो बँक रामचंद्र परमठ स्वाम्याले राघवेश्वर भारती स्वाम्याले व्हड एक अनुग्रह आसा आणि तांणी तांगेले एक कसं कन्सेप्ट कसं की म्हळ्यार गो बँक करता आमी म्हणून सांगू एक हे प्रारंभ जाले 2006 इसवी भितर व्हड तांणी गोयात्रेर आयले कुमटान तूं हें करचें सुरू केलें गोयात्रा जाली गोशा तुका कुमटां गुत आसा मणकी ग्राउंड ते दिवस 2007 भितर एक 30,000 लोकां वयर जमले थंय आनी योगायोगान हांव जायना म्हणलें अध्यक्ष ताका कसले ते सभेक आनी म्हाका एमडी नायक आशिल्लो डॉक्टर एमडी नायक आपूण जायना निवे ಆಗಬೇಕು म्हणलो म्हणून हांव उपायनाक्षी हांव अध्यक्ष जालो तितलो जन आयिल्लो पळोवन हांव कसो नाही केलें तितलो जन आयिल्लो पळोवन स्वाम्यान सांगलें इवरिगे अध्यक्ष ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು म्हणून खंयचे गोशाले म्हणून जालें अध्यक्ष जालो कन्सेप्ट कसो आशिल्लो म्हणजे स्वाम्याले गो बँक म्हळ्यार कसं बँकान कसं करता आमी दुड्ड जम करताची दुड्ड काडताची हांगा कसं म्हळ्यार गाय जम करची गाय भायर काडची दुड्ड चलावण ना मस्त जनाक आज ही गुत असतो का की गोरव पोस्टा जायना ते आमगे पुरा लोकल घरा कडेन करूं आशिल्लें आज कोणाला कितें जायना आज आशिल्ल्या लोकांक प्राय जाल्या आनी प्राय आशिल्ल्या लोकांक काम नाका अशें जावन गोरव कोणाले घरा भितर नाची त्यान कसं करता की आनी मस्त जन फॅमिलीज आजी बेंगलोर हांगा व्हड गांवां शिफ्ट येताची तांतू भितर आमगेले व्हड हव्यक समुदायांक तांगेले मस्त पोस्त आशिल्ले ते तांकां तांगेले चेडूं पुराची बेंगलोर IT तूं अंत आसा कसं करचें
ते गोरो आम्ही घेऊ का म्हणून. नाल्यार ते कसं करता की म्हणजे बाहेर कोणाकडे विकताचे आणि ताचे मुखार कसं येता म्हणून तो गुत असं ते आम्ही घेऊ का. आम्ही काय तांकां पैसे दिनाचे, तांणी हाड सोड का आम्ही घेताय आणि आम्ही पोस का ती आणि कोणा जाव का पळय कोण कृषी करचे जाव का कोणाक जाव का ती आम्ही तांकां दिताच. 2006 प्रारंभ केला तेन्ना मस्त जन हांड सोडले आणि मस्त जन घेवन व्हरतशिले. आज कसं म्हळ्यार रे फक्त आन्सर हांड सोडचे व्हरत लोक ना आमकां म्हळ्यार आमकां डिपॉझिट्स मस्त आसाची, लोन होल्डर्स आमगेले नाच अशी जावन आजी आमगेले की गोशालेची परिस्थिती कष्ट आसा जाल्यार मस्त लोक डोनेशन दितले आसाची, दान आसाची. भारी ती गोशाला बरें करून दवरला. आमी केन्ना विजीट करताची खुशी जाता कोणी त्या वाटेन गेल्या पळोवन येता ती उट्टून नमून जाती गोरवां उट्टून आणि तांकां एक कसकी म्युझिक लावन दवरल्यात अशें व्यवस्था भारी बरी मस्त प्रयोग केला आमी तेजो. ते परत जेते आसा आजी म्हळ्यार तेजे हें आसा कसलें वेबसायट आसा जे डिजिटल लोक मस्त आमकां हेल्प करताची. देशांत भायच्यान हेल्प गॅलरीची कसं आसा म्हळ्यार म्हयने एक 7 लाख रुपये खर्च आसा. 7 लाख रुपये खर्च आसा अशें हांव ते कशी ऑर्डर एक देवाल दयेना ते गोमातेल आशिर्वादान की म्हणटा इतलें वर्स ते चोल लायल्या आनी आतां जाल्यार आतां कसं जाल्यार म्हणटा गोमय म्हळ्यार शाण म्हणटा पळय गोमय आतां रेट वाडत आसा. हांव केन्नाची जनाक मस्करी म्हणचे आसा खंयचे दिवस आमगेले गोमयाक दुद्दा रेट येता पळय ते दिवस तुमगेले दुड्ड आमी विचारनाची म्हूण सांगून हय न्ही तशें जेवचे दिवस बी दिसता. आजी ऑर्गॅनिक कृषी कर केल्यारी आजी शाण नाल्यार जाय तसल परिस्थिती 8 आणा विकताशिल्ले आमी आज 7 रुपये विकता आमी. ते काय 25 रुपये जाल्यार आनी तुमगेला कोणाले आमी दुड्ड विचारचे घेनाची तशी जाल्या. तुमगेले व्यवसाय तावळी सांगले आमी तो तर उत्तम रितीन चलता असा आणि अनेक शैक्षणिक संस्था धार्मिक संस्था ते ट्रस्टी हांग प्रेसिडेंट हांग मिटींग थंय सोयरो अशी कर न्हू तुम्ही जास्त वेळ व्यस्त उरताची तर घरा कडेन म्हाका गूत आसा दादल्यान घरा कडेन वेळ दिना जाल्यार कसो अवस्था जाता. तुमगेल कुटुंबाची कशी साथ आसा. ते म्हगेल्या जिवनांतलो एक व्हड वीक पॉयंट म्हळ्यार ते हांवें मस्त म्हाका दिसता म्हगेले कुटुंबाक मस्त अन्याय केला म्हणून म्हाका दिसती आसा. ते कशें जालें म्हळ्यार हांव थोडें सांगलें तुका म्हगेले पयलेचे 76 to 89, 90 केन्ना हांव रोटरी क्लबा मेंबर जावपाचो न्हू त्याच्या वर्स ते आतां काय म्हणटा न्ही 70 hours 90 hours काम करता म्हणून भोवशा हांवें 70 hours वयरी काम केलें तेन्ना कितें केलें म्हाका नवीन इंडस्ट्री उबान राबोवका ते मुखार येवका म्हणलें एक भयंकर एक तेन्ना घरा कडेन कंप्लीट अलक्ष करून सोडलें कसं ना कळना जेवणा वचचें येवचें तितलें म्हगेलें कसं काम तितलें येवं तें म्हाका आजी भारी बेजार दिसता. म्हगेले बायले व्हरोन म्हगेले चेडवां खातीर हांव कसल करीत आशिल्लें की कसं कर कशिल्लें की तें करचें का म्हगेलें की जालें आनी आज हांव म्हगेले बायले खातीर यो म्हळ्यार इतलें वर्स तुमी म्हाका भायर केलें ना आतां आनी म्हाका कसं लायका म्हण तिगेले व्हड त्याग आसा तांत भितर हांव कसं व्हड साधन केलें ना जाल्यार हांव कसलेंय केल्लें भितर तिगेले व्हड त्याग तांतूं आसा म्हूण हांव पब्लिकली एडमीट करता. नाही ते जाताचीच प्रत्येकाला एक एक्सपेक्टेशन त्यानंतर आता थोडं तुम्ही सांगले तावडे जाल्यार तर की हे जीवनाक तुमकां आदर्श कोणी किंवा मार्गदर्शक म्हणून आसा. हे विशयान तूं म्हगेलें एक डिफरंट हें आसा आमगेल्या स्कुलां भितर बी हांव सांगता की आमी आयकॉन्स और आयडियल मनुष्य म्हणून सांगून मस्त व्हड जेन्ना पळोवचें ना म्हणून सांगून महात्मा गांधी विवेकानंद बाल गंगाधर तिलक हांकां पुरा आमी आदर्श म्हणून दवरून घेतले रे आमकां ते कसं म्हळ्यार हें आमगेलें जावचें न्हय म्हणून सांगून पुस्तकांत वाचच्याक चंद आयकुच्याक चंद जाल्यार तें जावचें न्हय तें म्हणून सांगून दिसता. आमी आदर्श कसं दवरूंक पळय आमगेल्या फिल्डान कोण आसाची तांकां आदर्श दवरूंक येवका म्हणून सांगून हांव आमी स्कुलां भितर तशें दवरलें. आमगेलें विनिया बाई आशिल्ली विनिया बाई शानबाग तिगेल्या नांवान आमी अवॉर्ड इंस्टिट्यूट केलें. ती आमकां डोनर आशिल्ली आनी आमगे स्कुला येता आशिल्ली तिगेल कितें केलें तें लागींच आदर्श. आतां ती आमगेली बरशी आशिल्ली आमी खाल्लें तसलें खावचें आशिल्लें आमी आमगेलें कशें आमगेलें जिवन तशी आशिल्लें ती मात्र त्या वयर पावली म्हगेलें कितें जायना सो आय कॅन ऑल्सो गिव इट अ ट्राय म्हणून अशें दिसता. ताजें कितें हांवें जिवनांत केलें प्रत्यात हांव सांगलें तुका मस्त जाण हे पुरो म्हगेलो आदर्श मादर प्रभू जावं ची सदानंद प्रभू जावं वामन कामत जावं बस्ती वामन शेणै नंदगोपाल शेणै हे पुरो आदर्श आमगेले मुखार
हांगेल तांणी चिडिल्ले आमगेले हायटाक आमगेले वच्चे जाणले ती आमी प्रयत्न करीत म्हणून दिसता हे ताचे खातीर जेवण हांव व्हड आदर्श घेवचे खंयचे शक्य आसा तेची करता मेगेले की मेगेल कॅपॅसिटी पळोवंक ना हांवें महात्मा गांधी जावका विवेकानंद जावका म्हणून मेगेले जातलो आदर्श वय अद्भुत आदर्श मेगेले जावचे मात्र हांव पळोवंक म्हणून हांव लेखचें आता अशी खंयचे विषय दिल्यार आता आमी कुमटान बी पळयताची तुमकां ते आपयताची वक्ता म्हणून खंयचो विषय दिल्यार तुमी ताजेर त्याची विशय आधार न्हू बरे आयकल उरता आमी थंय कोंकणी परिशदाक गेल्यार एक पण वच्चा वेळ बी जाता हांव आनी बाकी लोकांक मुर्लेनाल भाशण जालें म्हणून विचारचें मागीर तांगे अर्द इंट्रस्ट जालो तितले एक आयकुच्याक बरें उरता तुमगे स्पीच त्याची विशया बद्दल तर ते उलोवच काय ससार न्ही ताका भरती वाचन जावका आनी तुमी सांगल ते सानपणांतल्यान वाचची एक मस्त आवड आसा म्हणून ते इतले व्यस्त जिवनांत वाचची केन्ना ते बारी बेजार आसा वच्चे जायना हाजी म्हूण हाजी कसं आशिल्लें पयलें वाजिलें म्हगेलें बंडवालू म्हगेले सानपणारी घरा आसतना डॉक्टर प्रमोद शानबाग म्हणून सांगून बेंगलोर आसा वो डॉक्टर आसा तो ताण म्हाका वाचचे शिकयलें तो पुस्तक वाचता आशिल्लो कादंबरी वाचता आशिल्लो हांव ताण पळोवन पळोवन हांव वाचचें सुरू केलें वंशवृक्ष म्हणून एक S.L. भैरप्पालें पुस्तक 1965 भितरी पब्लीश केल्लें तें व्हड वंशवृक्ष म्हणून कडेन कन्नड फिल्म बी केलें हाजी कन्नडाचे अत्यंत व्हड कादंबरीकार म्हळ्यार S.L. भैरप्पा तें 66 म्हणून हांव तेन्ना बरी 12 वर्सां 13 वर्सां आसतना तें 85 पेजाची म्हाका अर्थ जाल्यार कितलें म्हणून वाचून काडिलां हांव तेन्ना गेल्यार तें वाचची पिश्ट आशिल्लें आजी म्हाका वाचच्याक बारी म्हाका जिवनां एक बेजार आसा म्हळ्यार वाचचें जायना म्हणून सांगून आनी तूं सांगलें उलोवचें तें हांव मस्तान भितर हें करना बट देर आर टू थिंग्स वन इज वॉरेटर आनी स्पीकर म्हणून वॉरेटर म्हळ्यार कसं म्हळ्यार खंयचे सब्जेक्ट दी कशें दी ते तुका सांगता गेल्या कुमटा विष्णू कामत आशिल्लो तो एक जोक करता आशिल्लो केन्ना कशें म्हळ्यार आमगेले प्रोफेसर नारायणराव आशिल्लो प्रिंसिपल नारायणराव म्हणून आशिल्लो तो ताका रात्री 2 घंटे जागोवचें आनी एक खंयचो सब्जेक्ट दिवचें उरलें म्हळ्यार तो 2 घंटे उलयत मारे जावकार म्हणटा आशिल्लो तो पण त्या ऑरेटरशीप कसलें दिल्लें जाता आमी वी आर ऑल स्पीकर्स खंयचे एक सर्कमस्टन्स आसा ते कसले जावका ते संदर्भारी तितलेंची उलोवचें मात्र तें बी आमगेलें कांय तर बंडवाळ आशिल्लें आसता पयलें तातूंतलें हाणगे न्हू थंय जोडण करून सांगचें आनी कसं म्हळ्यार तूं केन्ना आयकून पळोवचें पुरो हांव उलोवचें मस्त कमी हांव दीर्घ भाशण करना कित्याक म्हगेलें बंडवाळ ना उलोवचें कितलें जावका आनी आयकुचें पळय गोड शेल थोडे कलर गोड लागता मस्त कलरी कडेन हें कसं ना म्हणून येता तितलेर उलोवन हांव सोड सोडता जाल्यार म्हाका तांच्या विशयान भारी बेजार आसा हांव आनीक वाचका म्हणून कितलो सब्जेक्ट आसा जिवना भितर करचें जायना हाजी मस्त व्यस्त आसा अशी जावन त्रास आता करत आशिल्ले आता मस्तीतल्या फिल्डान तुम्ही काम करत आसाची तुम्ही आसात हे व्यतिरिक्त मुखार एक कसं की कर का म्हणून मनांत आसता मुखारी स्वप्न मस्त आसा जी कळ्ळें तुका पण एक व्हड स्वप्न कशें आसा की म्हळ्यार डायिंग इन माय शूज म्हळ्यार काम करतेची निर्गमन जावका म्हणून कळ्ळें घरा कडेन बसून कसण्याची करनाशी न्हय काम करतेची जावका मस्त मस्त लोकांक हाजी रंगभुमीचे आर्टिस्ट आपल्याला अंत्य ते रंगभुमी जावका म्हणटा तशेंच म्हाका बी एक मन आसा की म्हळ्यार हांव म्हळ्यार हांतलार पळोवन कसं म्हणटा तें विना दैन्येन जीवन तशें आसना त्या जिवनान हाका म्हणल्यार एक व्हड स्वप्न ताजे भायर कुमटान तूं कोंकणी मठाक हांव तुका सांग केल्यार आमगेलो माधव मंजुनाथ शानबाग कशें कोंकणीक एक स्वरूप दिल्लें ताणें कोंकणी परिशद केल्लें ताणें कळ्ळें ताका तो कुमटेचो गिबाय स्कुलान तूं मास्तर आशिल्लो कुमटा हरवट्टेचो हय ताका एक तागेले स्मरणार्थ कसलें तरी कोंकणी विशयांत म्हगेल्या स्वप्ना भितर कोंकणी विशयांत तागेले स्मरणार्थ कांय तरी एक भवन एक कसलो एक संस्था इतलो पुरो ताणें कोंकणी खातीर केलें त्या टायमार स्वातंत्र्या पयलें कोंकणी कसलें नाशिल्ले वेळार कोंकणी भाशे महत्व सांगून आमगे लोक ओट्ट करून इतलो व्हड केलें कांय तर तागेले बद्दल कर का म्हूण आसा भोवशा WKC वर्ल्ड कोंकणी सेंटरान तांगेलें एक एक्सटेंशन सेंटर की कसलें तरी एक तें कर का म्हणलें एक स्वप्न म्हाका कोंकणी भाशे बद्दल आसा म्हणलें म्हाका दिसता आमी कर का आमी पुरा कोंकणीन इतलो म्हळ्यार आमगेले खातीर इतलें पुरा केलें ताणें आमी तांकां विसरून गेले तागेले जन्म आयिल्लो गांव तागेलो गांव थंय कसलें कर का वचून एक व्हड विचार आसा तुमगेल्या सध्याच्या जिवनांत मेन आता आमकां तुम्ही म्हळ्यार ते हेल्थ फिटनेस मुख्य ताचे खातीर कसं करता तुम्ही फिटनेस आनी आस पळय
हे एक म्हाका अत्यंत श्रद्धाशील कसं की म्हळ्यार हें देवाला देणगी. दुसरेची आमगे अम्मा बापाला देणगी. कित्याक जिन्स ते जिन्स कारण आनी तो वयर बशिल्लो कारण आनी बाकी कसलेंच कारण म्हाका दिसना. कित्याक केल्यार आमकां गुत आसा 40 वर्साचो डेली एक्सरसाइज करतलो पटकन देव आपोवंक येता ताका वापस अशें न्हू. तांत विशयांत म्हाका कसलें व्हडना. जाल्यार तूं आनीकच परत 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 तो प्रश्न विचारलो. हांव एक मागीर गुट्ट सांगचे इच्छा करता. एक सांग की म्हळ्यार 2000 हांवें संत धरून गोशाले प्रारंभ केलो. गोशाले प्रारंभ करना 2009 वर्सी धरून हांव प्रतिनित्य सकाळी एक 25 ml गोमुत्राचे अर्क 50 ml उदकांत घाल सकाळी घेता. अर्ध तास नंतर कसलें घेना. म्हाका आजी 71 years. हांव म्हाका देवा दयेन डायबिटीस ना, ब्लड प्रेशर ना आनी म्हगेले डेली रुटीन बी नियमीत ना. आजी दनपार 1.5 घंटा जेवल्यार फाल्यां 3 घंटा जेवल्यार जेवलो. रात्री कितले वेळा न्हिदता म्हणून म्हाका गोतूर ना. चष्मा बी ना. चष्मा आसा. वय लागीं वाज केल्यार चष्मा आसा कळ्ळें. अशें ते एक गोमातेला आशिर्वाद उरच्या मस्त म्हळ्यार तांत मस्त औषधी गुण आसा म्हणून सांगता. आनी म्हाका विश्वास आसता. हांव घेता आशिल्लो म्हगेल बायल अशें करून तोंड करून म्हळ्यार सहज आसता. तिगेलें कांय चूक ना. कडेन हांव पळयता गेलो एक दीस म्हळ्यार बाटली कमी येता आसा. कशी कमी येता पळयलें. कडेन तूं घेता गो कितें जालें. वय हांव बी घेवचें सुरू केलें म्हळ्यार तिगेलें बी आरोग्य देवाला दयेन लायक आसा. हें हांव उपकार दुसऱ्यान करता म्हणून सांग. म्हाका अनुभव मेळ्ळा. इतले पुरा कामां भितरय जाल्यार तिगेची कसलें एक आरोग्य समस्या जाल्यार मनशाक कसलें करचें नक्की येता. देवान तें एक म्हाका दिल्या. देवाक म्हगेल्या अम्मा बापाक आनी ते गोमातेक हांव अत्यंत ऋणी आसा म्हणून हांव सांगचे इच्छा करता. आता इतले सारे जायना फुडें एक आमगेल्या आत्ताच्या युवजनांक तुमगेल्या अनुभवाचो आत्ताचे चेडवांक एक संदेश दिवका म्हणून एक भारी कष्टाचे प्रश्न विचारलो. इतलो पुरा सुलभ प्रश्न विचारले. पळय एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट मार्क ट्वेन म्हणून ताणें एक कडेन सांगिल्लें आसा मनशाल्या जिवना भितरी 2 भारी इम्पॉर्टंट दिवस काय दोनीची. एक आमी जल्मा येयल्लो दिवस. कित्याक आमी जल्मा आयले आमी खंय आशिल्ले आमी म्हणून. दुसरे दिवस खंयचे म्हळ्यार हांव कितें जल्मा आयलो म्हूण म्हाका कळिल्लो दिवस काय. हे आमगेले केन्ना म्हाका कळटा म्हगेलो उद्देश कसलो, हांव कसलो आयला, हांव कसो करून वचका म्हूण हें आमकां केन्ना कळिता येता की ते दीस म्हगेले दुसरे जन्माचो श्रेश्ठ दिवस म्हूण सांगून. हें आमगेलें तसो लोकांक बेगी कळून येना. कळ्ळें तुका. आनी आनी अनेक आसा कळ्ळें. आतां आमगेले आमी उपदेश कसो तांकां दिवचे चेडवांक म्हूण सांगून. उपदेश दिवच्याक आयज चेडूं वायट जावंक गेलें बाय. कळ्ळें. हांव ना म्हाका फूल कॉन्फिडन्स इन अवर यंगर जनरेशन. आमगेले कितें मस्त बुद्धवंतनी. आमगेले कितें मस्त आचार पास जाले. हांव एक तुका उदाहरण दिता. आतां आमगेले मोबायल आसा. आमी मोबायलार कितले जावं कितलें काम करताचे. मस्त काम आमगेले मोबायलार करून घेताचे. म्हगेले जग तुगेले हातां भितर आसा म्हणून म्हणटाचे. भोवशे म्हगेले आज्याक जावं पिज्जाक तें एक उपकरण मेळिल्लें आसल्यार तो कांय अपरनशी उरता आशिल्लो. आज आमी म्हणटा आमगेले चेडूं पुरो मोबायलान वायट जावंक गेल्ली म्हणटाची. हें म्हगेले आज्या मेळिल्लें आसलें तरी तो अपरनशीच बाय अपरत आशिल्लो. चेंज जगा नियम. आमी आमगेले मौल्य मात्र विसरचेना म्हणून. आमगेले कसले एक आमगेले कंपॅशन, सिंपथी, एम्पथी, आमगेले ट्रेडिशन्स, आमगेले वॅल्यूज हें विसरना तर जाल्ले रे आमगेले आईचे चेडवान तांगेले तितलो कोण बुद्धवंत कोणी ना. म्हाका पुरा जनरेशनाक ताणें मुखार आसा. आनी तांगेलें भविश्य बी आमगेल्या कितें मस्त उज्वल आसा. आनीक हांव सांगता करता आमी आज काल कसं म्हळ्यार गॅजेट्स मस्त वापरताची. आमगेले कुमटा भितरी नंदा कामत म्हूण आशिल्लो. नंदा कामत आशिल्लो गुर्त आसा. तो 50 वर्सां पयलीं की 60 वर्सां पयलीं अमेरिका वचून अमेरिका भितरी 2 PhD घेवन आनी हें थर्मोस्टॅटिकाचेर ताणें रिसर्च केलें. 2 PhD केलें ताणें. हें लेन्स आसना कॉन्टॅक्ट लेन्स ताणेंच तागेलो शोध कोणाकी नांव मेळ्ळें पुरो. तो येना फुडें तो बाय 75 years तो कुमटा आयलो. म्हाका भारी म्हाका प्रति वारा पळयत आशिल्लो येवन बस रे मुरली हांगा म्हणून तागेलें आयकूयत आशिल्लो. हांव केन्ना आय एम प्राऊड टू से आय एम ए गूड लिसनर. सो हांव तागेलें पुरो आयकत आशिल्लो. तेन्ना तो म्हणटा आशिल्लो एक दिवस पळय
चेडूं आजकाल पुरा गॅजेट्स घेवन बसतात. चिल्ड्रन शुड नेवर प्ले. तांगेले सांगचे म्हळ्यार मॅन मेड आर्टिकल्स तूं कशें वापरता पळय, यू बिकम मोर सेल्फिश. मॅन मेड आर्टिकल्स you become inward, you become selfish. If you play with the God made articles, you become outward, you become generous. हे भारी टेलिंग. म्हाका ताणें सांगना पुणे कसो सांगतो म्हणून. पण विचार कोण पळय तूं, होय आमी मोबायल घेवन उरले पळय, कोणी त्या बाच्यान ह्या बाच्यान कोणी आसल्यार पळयना. घरा कडेन बेल डोर वाजल्यार तो तागेलो मोबायल घेवन भितर वता. पण तशें न्ही, आमी सान आसतना आमी भायर वता आशिल्ले, भायर खेळच्या वता आशिल्ले, कोणाला आंब्यार रुखाक फातर मारका म्हणून पळयत आशिल्ले. अशें आमी वी प्लेड विथ द नेचर. कळ्ळां? नेचरा बरें पळयल्यार यू बिकम आउटवर्ड. कळ्ळां? तूं म्हळ्यार गॉड मेड आर्टिकल्स, नॉट द मॅन मेड आर्टिकल्स. दॅट वॉज व्हेरी टेलिंग. ते म्हाका केन्ना दिसता तेजे खातीर चेडो त्या कारणा खातीर विशेष मोबायला मोह जावचे ना म्हणटा शिवाय ज्ञान मेळचें काजी. आज तुका मेटा आसा, जेमिनी आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा, कसं जावं काय तुका आमकां एक कसले एक माहिती जावं जाल्यार घंटे कडल्यान जावंक पडत अशें. लायब्ररी वचून फावत तुका एक निमिशा भितर कसले आज चेडो आले की आमी सांग केल्यार खंय स्कुलांत कसले सांग केल्यार भारी भंय दिसता. म्हाका चॅलेंज करतात तेणी, नाही तुगेले पट्टी सांगते आसता तूं म्हणटा. तशें आसा आजकाल. सो तांणी त्या म्हणटाक एटलिस्ट तें ऑफरू ताजे बरशी तांणी नेचरा बरशी केल्ले रे. आनी आमगेले एक समाज कोंकणी समाज जेवण कसं नाही उरा एक दुसऱ्या बदल मेगेलो म्हणून दुसरो म्हणले एक पळोवचे दृश्टी तरी दवरून घेतले रे. तांकां दुसरे कसले एडवायस आवश्यकत ना अशें म्हणून म्हाका दिसता. आयतलो वेळ आमी तुमगेले उलयले, भरपूर एक ज्ञान बी मेळ्ळें म्हाका. आनी तुमगेले एक म्हाका दिसता तुमगेले व्यू अशी पॉझिटिव्ह थिंकिंगच आसा. त्याक देखून तुमकां खंय गेल्यार योगायोगान ती स्थान मेळ्याची तुमगेले व्ह्यूज तशी आसा. त्या खातीर आज तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल अनेक अनेक धन्यवाद. देव तुमकां अशी प्रगती दिवो, बरें आरोग्य, बरें आयुष्य मेळो ही आमगेली सदिच्छा. आनी आमगे सर्व विक्षकांना हो कार्यक्रम पळयले बद्दल तांकां बी धन्यवाद. नमस्कार. तुका बी धन्यवाद. आनी अनेक पण आग्रह करता 50 राबाय नाका 100 पर्यंत होरो. आनीक देव बी तुका आरोग्य दिवं, हें पुरो जाव तशें करूं. वर्ल्ड कोंकणी सेंटराक बी हांव हाजी तांकां बी अभिनंदन सांगता. म्हाका एक अवकाश तुवें दिलो, तांणी दिलो. सर्व आमगेल्या प्रेक्षकांनी इतलो वेळ पसून तुमी म्हाका आयकले ताजे बद्दल तुमकां बी अभिनंदन करता. नमस्कार.